दीस मंगळार, जानेराची 27 तारीख 2026. पयलें वाचप सामुएल प्रवादाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 6 वोळ 12b तावन 15 आनी वोळ 17 तावन 19 पर्यंत. ओबेद एदोमाच्या घराण्याचेर आनी ताच्या सगळ्या संपत्तीचेर आशिर्वाद घाला म्हणून दाविदाक खबर मेळटस दावीद गेलो आनी ताणें देवाची सोल्लापेट ओबेद एदोमाच्या घरांतली काडून व्हड आनंदान दाविदाच्या शाराक हाडली. सर्वेस्पराची सोल्लापेट वावयतल्या मनशांनी 6 पावलां काडटस दाविदान एक पाड्याची आनी एक सरबेल्ल्या वासराची बली भेटयली. उपरांत दावीद सणाचें एक एफोद न्हेसून आपले सगळे सक्तेन सर्वेस्परा मुखार नाचलो. अशें दाविदान आनी सर्व इस्रायलितांनी संतोषान बोब मारून कोंबाच्या नादांक सर्वेस्पराची सोल्लापेट हाडली. सर्वेस्पराची सोल्लापेट भितर हाडली आनी दाविदान ताचे पासत उबारलेल्या तंबांत तिच्या स्थानार ती दवरली. उपरांत दाविदान सर्वेस्परा मुखार होम आनी शांती बलयो भेटयल्यो. दाविदान होम आनी शांती बलयो भेटोवन जातस ताणें सगळ्या लोकांक दळभरांच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आशिर्वाद दिलो. उपरांत ताणें सगळ्या लोकांक इस्रायलाच्या आख्ख्या जमांतल्या हर एका दादल्याक आनी हर एक स्त्रियेक एक एक उंडो, एक एक मासा कुडको आनी सुक्या दाकांची एक एक भाकरी वांटली. उपरांत सगळीं आपापल्या घरा गेली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 24 7, 8, 9 आनी 10. श्लोक. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पर सुमितो. उबारा तुमचे दारवंत तुमी दरवाट्यानो, मिटवून धरा तुमची बागलां तुमी प्राचीन दारानो. महिमेवंत राजा तांतल्यान भितर सरूं. श्लोक. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पर सुमितो. कोण तो महिमेवंत राजा तो सर्वेस्पर बलिश्ट आनी धैर्यादीक झुजांनी जैतेवंत सर्वेस्पर तो. श्लोक. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पर सुमितो. उबारा तुमचें दारवंत तुमी दरवाट्यानो, मिटवून धरा तुमची बागलां तुमी प्राचीन दारानो. महिमेवंत राजा तांतल्यान भितर सरूं. श्लोक. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पर सुमितो. कोण तो महिमेवंत राजा दळभरांचो सर्वेस्पर तो महिमेवंत राजा. श्लोक. कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पर सुमितो. उद्गार. हालेलुया हालेलुया. बाप्पा सर्गा संवसाराच्या धन्या, हांव तुका अर्गां दितां कित्याक सर्गराजाचे गोटू तुवें ल्हानांक उगडलाय. हालेलुया हालेलुया. शुभ वार्ता. सान मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 3 वोळ 31 तावन 35 पर्यंत. तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावली. पूण भायर रावून ताणें जेजूक आपोवंक धाडलें. लोकांचो जमो ताचे भोवती बसून आशिल्लो देखून ताणें तांकां सांगलें, आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत, तुका विचारतात. पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी भोंवतणी बसून आशिल्ल्यांचेर दिश्ट घुंडावन ताणें म्हळें, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण देवाची खुशी करता तस्सो म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ.
जेजूची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावलीं म्हणली सुवार्थेंतलीं उतरां जेजूची संबंदिकां थंय येवन पावलीं म्हूण चिंतयेत. हेर संबंद कितलो बोळ आसल्यारय रक्ता संबंद भोव प्रमुख पात्र खेळटा. जेजून मात्र आयचे सुवार्थेन भायर रावलेल्या आवयक आनी भावंडांक भायर सोडून भितर आसलेल्या आपल्या आवय भावंडांक शिकोवण दिली. तो म्हणालो, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयणी. जो कोण देवाची खुशी करता तसो म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजून सांगिल्लें हे नवे संबंद रक्ता संबंदान उदेले न्ही. ते जेजूची शिकवण आयकूंक आनी पाळूंक आनी हेर उतरांनी सांगचें जाल्यार देवाची खुशी करचे वरवीं उपजल्ले संबंद. ह्या संबंदांक चडीत महत्व दिवचे मुखांत्र जेजू आनी सुवार्थेकार आमकां सुवार्ता आयकोप्यांक आनी वाचप्यांकी एका नव्या संबंदाक रुपीत करता. हे दिशेन पळयल्यार आयची सुवार्ता एक लिसांव आनी एक आपोवणें. लिसांव नव्या संबंदाचें आनी आपोवणें जेजू सांगी एक संबंदांत रिकचें.